किती झाले? आज आमची ग्रामसभा आशिल्ली. त्या ग्रामसभेन आमचे जे कितें प्रोसिडींग्स आशिल्ले गेले ग्रामसभेचे ते प्रोसिडींग्स आमी सगळे घेतले. जी कामां आमची म्हज्या टेन्युअरान जी जाल्या कंप्लीट ती आमी सगळी लोकां मुखार दवरली. जी आमची जी पंचायत आसा ती पंचायत आमी फूल रिनोवेट करून ताची काम कंप्लीट केल्लें आसा. तशेंच आमची जी ओल्ड पंचायत आसा ताजी आमी 3 शॉप्स केल्यात. ती शॉप्साचे आमी ऑलरेडी टेंडर करून ऑप्शन करून ताजी एग्रीमेंट करून दिल्लो आसा. ते एक काम जाल्लें आसा. सो आनीक जे आमी एक CCTV कॅमेरा फूल रोडाचेर मेन रोड आसा थंय सगळे CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचे आमी एक प्रपोजल घेतले. ते ऑलरेडी आमचे जाला, फक्त PDO अप्रुवला खातीर ते आसा. सो ते आतां बेगिनात बेगीन तेय बी कंप्लीट जातलें काम. तशेंच आयचे ग्रामसभेक जे आमचे ग्रामस्थ आयिल्ले तांणी थोडे पॉयंट्स मांडिल्ले आमचे मुखार. जे अशें आसा की एक तांणी अभिनंदन ठराव घेतिल्लो सरपंच आनी पंचायत मंडळा खातीर. तांणी काम केलां, जे आमी सगळें काम केलां ताचे खातीर तांणी अभिनंदन ठराव एक मांडिल्लो. तशेंच तांणी जो आमचो खोला पंचायतीचो प्रोग्रेस आसा ताजी कामाचो ताणें सगळो आढावो आमचे मुखार दवर अशें ताणें एक हें घेतिल्लो. आनीक तिसरें म्हणल्यार तांणी एक रेजोल्यूशन आमी पास केला सगळ्यांनी की नॉन गोवन्स जे आमच्या पंचायतीन जे पंचायत एरियेन जे कोण नॉन गोवन्स जे बिझनेस करतात तांकां NOC दिवची न्ही अशें एक ठराव घेतला. तांकां बिझनेस करपा खातीर एक तांची जे कितें कोण सरपंच जाता एक दुकान एकल्यालें उरता, एक कोण तुजें हॉटेल उरता किंवा शेड उरता, तो दुसरो आवटसायडर चलोवपाक अशें वाजें तेचेर कश्टन म्हणटलें. जेन्ना तो ओनर जेन्ना आमचो लोकल आसता जेन्ना ताका जो लोकलाचो फायदो पळोवन आमी हें करतलीं. कित्याक आमी लोकल्साक चड म्हत्व दिवन हातून आमी लोकल्साचें कशें आमचें बरें हें जाता तशें पळोवन आमी हें दितलीं. भायले लोक कोणाक भायल्या लोकांच्या नांवार जे आसा तांकां आमी कोणाकूच NOC दिवची ना. आनी एक्झिस्टींग कोण आसा ते पयलींचे एक्झिस्टींग आसा तांकां आतां आमी जे आतां परत आमी दिवपा पडटलीं. पयलीं सावन आसा पूण आमी तांकां प्रोविजनल जावं आतां परत फ्रेश दिवची पडटली. ताचेर आमी विचार करून तांकां दितलीं. जावं नॉन गोवन्स आसा तांकां दिवपाचीच ना. क्रायटेरिया कितें आसा कोणाले कितले रेजिडेंट कितले टायमाचे रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय आमचे? रेजिडेंस अशी ना पण नॉन गोवन्स तशी नॉन गोवन्स आसा तांकां आमी दियत ना दिवपाची ना. रेजिडेंस. दिवपाची आनी कितें आसा? आनी कितें ठराव? आनीक म्हणल्यार आमी क्लिनिनेस ड्रायव करपाचो एक ठराव घेतला. आनी आमी आज ग्रामसभेन आमी एक डेटी प्रत्येक कन्सर्न पंचा कडेन उलोवन आमी क्लिनिनेस ड्रायवा खातीर प्रत्येक वार्डार आमी एक डेट फिक्स करून ते क्लिनिनेस ड्रायव करपा खातीर आमी हें केलां, एक ठराव घेतला. सो त्या डेटीचेर त्या वार्डान प्रत्येक वार्डान क्लिनिनेस ड्रायव जाता. आनी कितें रेजोल्यूशन घेतलें? आनी एक साळेरी ब्रिज आमचो जो आसा तो साळेरी ब्रिजाचो आमी एक घेतला की ताजे फॉलोअप घेवन आमी रोखड्या ताचेर साळेरी ब्रिजाचेर कितें तरी हें करतलीं. साळेरी कितें जालें? साळेरी कितें करपाचें? ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें ताजें. ओल्ड म्हणटा ताचो रिपोर्ट येयलो? ओल्ड आसा. म्हाका न्यू बांदचें म्हणून हय, न्यू बांदचें. ना रिपोर्ट आयिल्लो तो जे पळय आतां हें केलो पळय न्हू ताचो ओल्ड ब्रिज. रिपोर्ट आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागिल्लो स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी पूण अजून आमकां तो आयलो ना. पूण इन्स्पेक्शना वयल्यान अशें दिसता की ताजी मातशी कितें तरी फॉल्ट आसा सो ब्रिजाची. सो आमी तो न्यू ब्रिजा खातीर एक प्रपोजल नुस्तेकार ती बसता पळय तांचे खातीर कांय हानिकारक कांय ना तशें? नुस्तेकारा खातीर म्हणल्यार ती आमची सगळी लोकल्सच आसात. सो आमी कितें जाता लोकल्साचे हाजेर आमी हें येवपाक शकना. एज अ पंचायत आमी एज अ रिप्रेझेंटेटीव हांव तरी जावं ते त्या वार्डाचो पंच त्या लोकलाचे विरोध वचून तांकां तशें आमी तांचे डेंजर कांय ना तशें पूल अजून तसो हय डेंजर तसो सामकोच हें ना पण ताजे फुडें जावपाक शकता. हें म्हणजे आमी आतां सान जेन्ना मेजर कितें जावचे पयलीं आमी जर कितें स्टेप्स घेतली जाल्यार आतां सानूच जर आमी ताजे फाटल्यान लागली जाल्यार तो जातलो अशें. पूण थंय जी नुस्त्या कडेन बसता ते रस्त्यार बसता न्ही तांचे कितें डेंजर आहात न्ही? तांकां डेंजर आहा न्ही थिंगा? ब्रिजाची न्हू म्हणल्यार ब्रिजा सायडीक जे पळय नुस्तेकार बसता थिंगा सो तांकां लागून थिंगा मातशें खूब प्रॉब्लेम जाता न्हू? ट्रॅफिका प्रॉब्लेम जाता आनी कितें कन्सर्न पंच आसा ताका तांचे कडेन जावं त्या लोकल्सा कडेन आमी उलोवन
ताजेर कितें तरी तोडगो काडपाचे आमी प्रयत्न करतली जेणे करून त्या लोकल्सांकूय बी त्रास जावचो ना आनीक जे कोण बिजनस करता ते फिशरमॅन तांकांय बी त्रास जावचो ना अशें आमी एक हें करतली आमी एक रेजोल्युशन घेतला जी कुडय टू काजुमळ पायपलायन जी आमची पास जावन आयिल्ली जो आमचो केन्ना सावन आमच्या लोकांचो एक पेंडींग असो डिमांड आशिल्लो कित्याक खोला गांवांत एक उदकाचे प्रॉब्लेम जाता सो ती एक पायपलायन आमची पास जावन आयिल्ली बरो प्रोजेक्ट असो सो ताजे खातीर आमी एक ठराव घेतला की तो बेगिनात बेगीन आमी सगळ्यांनी मेळून तो कंप्लीट करून घेतली आनी ताजे बेगिनात बेगीन काम कंप्लीट जातलें कामाक सुरवात केल्ली आनी कामाक सुरवात केल्ली कामाक सुरवात जाल्ली आसा पुढे एक टाकी आसा कितें आसा फुडें टाकी आसा त्या टाकींतल्यान मागीर फिल्ट्रेशन करून उदक जाता दुव्या वार्डाचे जे ग्रामस्थ आसात तांणी एक आज रेजोल्युशन घेतला की जे तांकां उदक येता ते पडले जे येता सो ते मातशें तांकां खडू येता आनी तांकां साळावलेचेय येता सो तांणी कितें म्हणलां की साळावलेचें जें उदक येता तें तांकां थांबोवचें न्ही ताचेर हें करचें न्ही तें बी तांकां कंटिन्युअस येवचें कित्याक पडले जे येता ते सद्या तांची मातशी उदक चिखलाचें येता सो तांणी एक हें केलां की साळावलेच्यान जें उदक येता तें तांची कंटिन्यू उरचें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर